दिवचल पालिकेच्या सीपीच्या सांगण्यान उक्त्यार सिवेज वडप चल्ला म्हूण थंयचो लोक बोवाळ मारता। हो प्रकार सिरियस। नगराध्यक्षाकूच असल्यो गजाली करूंक लायता आनी सिवेज वडयता ती खंय प्रोटेक्टेड सायटी कुशीक। मुख्यमंत्र्यान खंय लक्ष घालचें। नगराध्यक्ष म्हणटा लोक उलयता ते सारके न्ही। सिवेज खंय पणजेच खाली करतात, वडयतात ते टँकरांतले उदक। हो गांवकर वाडो आनी वयर आमचो निमूज गांव तो सगळे हांगा बिचोलेन फेमस आहा आनी कोण कोण येवन ते हे करता ही प्रोटेक्टेड एरिया। पूण हांगासर कोण तरी हाडून हे वेस्ट खाली करता। पूण आमी पळोवंक गेले आनी तांकां धरले तेन्ना पळय जाल्यार टॉयलेटीचे सगळे हाडून खाली करता आनी तांकां आमी विचारले डायरेक्ट ते ड्रायव्हराक आनी तांकां हे बाबा कोणी तुमकां खाली करूंक सांगला। तेणी आमकां डायरेक्ट सीपीचें नांव सांगलें आनी आतां 1 म्हयनो जालो हें चालू आहा। धरला तेन्ना आमकां कळ्ळें, नाल्यार तो हांगा हाडून खाली करीत आसतलो। जागा ती सगळी प्रोटेक्टेड सायड आहा, सरकारांनी प्रोटेक्टेड म्हणून दवरलेली आसा। ही सकल सगळी वस्ती आसा, तांकां जिवाक तेंच्या हानिकारक आसा। लोकांनी नगरसेवक, आमदार आनी कलेक्टराक लेटरां केल्यात, कितेंय केल्यार खंय तांणीच करपाचें। आनी आता स्वच्छ भारत अभियान म्हणटा भाशणां तेच दिता आनी हांगा हाडून घाण खाली करता। कंप्लेन आमी लेटरां केल्या, कावन्सिलराक केला, MLA आनी कलेक्टराक। म्युनिसिपालिटी आहा ती BJPची आहा म्युनिसिपालिटी आनी सरकारूय गोंयान BJP आहा। ते हांव मागता भाई मनोहर पर्रेकारा कडेन हेजेर कितें एक्शन घेवपाची। नगराध्यक्ष म्हणटा लोक उलयता ते सारके न्ही। सिवेज पणजे खाली करतात, टँकरांतले उदक खाली केला तेवूय खंय ताच्या प्रॉपर्टीत। टॉयलेटीचो म्हणटा दिसाक 100 लोक उपयोग करता। आतां त्या लोकांची गैरसोय जावपाक जायना म्हणून ते उदक काडले आनी उदक काडल्या उपरांत जे आमी टँक वेकेट केल्या उपरांत ती व्हरून खाली पणजे करता हेचेर STP प्लांटाचेर। पूण STP प्लांटाचेर जर उदक थंयसर घेयना त्या हेचेर मग ताका लागून स्वता म्हाजेच प्रॉपर्टीन हांवें दुसऱ्याचे कोणाचे प्रॉपर्टीचें हें सांगूं ना, पूण म्हाजेच प्रॉपर्टीन तो टँक व्हरून म्हाजे प्रॉपर्टीन हांवें तें उदक तें सगळें खाली केलें आनी विशय ताच्या उपरांत हें कांय ना म्हणून हो कितें रिमोर्स हें केल्लो आसा की हाडून नायट सॉयल टँकर हाडून थंय खाली करता म्हणून की हेच्या पयलीं तेच्या पयलीं 8 दीस आमी तेच टँकांतलो खाली करून STP सगळे आमचे कडेन रसिको आहा। ह्यो फक्त क्रिएट केल्ल्यो गोश्टी आसा आनी ताका लागून प्रत्येक बिचोलच्या नागरिकांनी हेचेर म्हणटा तो विस्वास दवरपाचो न्ही। प्रुडंटा खातीर उदय परब। आतां पळोवया गोंयच्या कांय सरभोंवतणीच्यो खबरो। प्रभुदेसाय इलेक्ट्रॉनिक्साचो नवो शोरूम मडगांवां आख्या उक्तो जाला। खासदार नरेंद्र सावयकरान शोरूमाचें उक्तावण केलें। I take this opportunity to thank all our customers who are spread across Goa, and because of them we have now come up with one more branch, which is an highway branch. We started our electronic store from this same highway, Eastern Bypass Highway, and currently we are having 2 stores. Our main store is in Margaon, opposite Fatima Convent, which is the main branch of Prabhudesai Electronics, and now we have opened second branch, which is we are back on highway Eastern Bypass, where you get convenient parking. वेर्णा ते उतोड्डा रस्त्याचे हॉट मिक्सिंग चालू केला। 1 किलोमिटराचो रस्तो 3 दिसांनी जातलो म्हूण आमदार सांगतात। अराउंड 1 किलोमीटर आहा फ्रॉम वेर्ना बाउंड्री टू उतोड्डा गेट आनी हेचो कॉस्ट अराउंड 16 lakhs मार जाता। आयज स्टार्ट करता तो एक 3 दीस लागतले आनी मागीर हेज फाटल्यान माजोर्डा आहा चर्ची कडेन सिमेंट्री कडेन तो एक टेंडर आहा आनी आमगेले आनीकूय जायते टेंडर पास जालो आहा अराउंड 10 to 12 crores रोड हॉट मिक्स माजोर्डा, उतोड्डा, बेतालबाती, नुवें, कालाता हे विलेजीन आमगेले चडशे हेचेर हे टेंडराचे आमगेले कावर जातले आनी बिफोर रेन हे चडशे आमगेले रोड कंप्लीट जातले। निमाणे बाणेलकारांचे उदकाचे प्रश्न तडीक लावंक विजय सरदेसायान आपले काम चालू केला। त्या वाठारांत नवी पायपलायन घालपाचे काम सुरू जाले। उदक म्हणटा तो मेजर इशू
उदका खातीर फुडलें गॅर जावपाचें आहा म्हणटात. आमच्या मतदारसंघात गॅरां आमकां नाका, उदक सगळ्यांक पावचें हो आमचो हावेस आहा. ताजे खातीर वॉट इज अ मॉडर्न DI line, ductile iron line is being used here to supply water to Madel. Bureau report, Prudent. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.